सरकारी शाळांचे मर्जर नाका जाल्यार शाळांनी भुरग्यांचो आंकडो वाडयात। मुख्यमंत्र्यांची शिक्षा पे चर्चा। नवे शिक्षण धोरण, मूल्यवर्धन, निपुण भारत मिशनाचेर चर्चा। राज्यात कोविड वॅक्सिनेशनाक प्रतिसाद ना म्हण गोय सरकारान 90,000 वॅक्सिना दिली हेर राज्यांक। एक्सपायरी लागीं पाविल्ल्यान सरकाराचे पावल। PSI भरतीस करण्यात DGP फुडल्या सप्तकांत घेवंक शकता निर्णय। 5 समितींच्या अहवालाचेर IGP दितलो रिपोर्ट। खडीचो प्रश्न सुप्रीम कोर्टात। सरकाराचे आपले परीन यत्न। राजभवनय साधतले संवाद। राज्यपालाची सावड्ड्या केपें जनप्रतिनिधींकडेन चर्चा। गोवा लँड डेव्हलपमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन एक्टाच्या दुरुस्तीक विरोध करतल्यांनी योग्य प्रक्रियेंतल्यान विरोध करचो म्हणटा TCP मंत्री। विरोध केलो म्हण सरकार फाटीं सरचो ना। नुस्तेमारीक केंद्राची 1 लाख कोटी सबसिडी गोंयाकय पावल्या, मात कोण घेना। सगळ्यांकच सरकारी नोकरी जाय। मया भोवड्या वेळार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो। आनी दिव्यांग आसूनय बोरयेचो राजेश फुलकार पायार उबो। साईबाबाच्या देवळा भायर फुलां विकून भरता पोट। हात पाय धड आसूनय लाचारीची जीण जगतल्याक राजेशाची देख।